सर्वेश्वरा पवित्र बापा मनशान पृथ्वीर वावर करूं तिचे संरक्षण करूंक तुवें फरमायला आनी तुजे मुखार सरपटून आमी मागता सदां सुबाक दीत आनी दादोशीपणा उठपण उदारपणी आमकां दी पावो तो पावस आमकां वर्सांच्या वर्सां पावो कोण वाऱ्या वादळा जावं परद्या पावसान जावं आवरा बुट्टेन जावं शेतां बाटाक आनी बिया पोराक कांयच वायट जायनासतना आमी भोंवतलेले दी आनी वयल्यो रोपयो बरे भाशेन वाडोवन सुबाक पावस दिवंक पावो म्हूण आमी मागता आयच्या दिसा सगळ्या शेतकामत्यांचेर तुजो आशिर्वाद काड उरपेन ते वावर करतात आमी जोड एकल्यान आमी वावर करूंक आमच्या शेतां पाटांनी आनी बागांनी पूर्ण सुवात आहे आनी ते लोक बसून पियेतात तांणी सुटपण जायना ट्युरिस्ट येतात ते सुवातेर एका दिसाक आनी पळयतात कोण एकलो जाणटो आपल्या हातान पारोय घेतल्या दुसऱ्या हातान वयत घेतल्या ती सुवात नितळ करता आनी कितें कितें रोवपाक लागता ते ट्युरिस्ट विचारता ते जाणट्या मनशा खातीर आतां तूं कितें करता हे सुवातेर तो सांगता ही सुवात आपूण सोबीत करता फुलां झाडां झाडां मेडिसिनल प्लांट्स रोयतलो जाय ते करतलो ते आसता तुज्यान केन्ना जावचें ताका उलयता 25 वर्सां उपरांत परतून ते ट्युरिस्ट थंय पावतात हे पावटी भिरांकूळ सुवात न्हय सोबीत सुवात जालेली झाडां फुलां पोंडां धाकटीं धाकटीं घरां झोपडी पाटपणाय भुरगीं भोंवतालीं आनी ताका उगडास येता ते जाणट्या मनशाचो ही सुवात ताणें दुसऱ्याच्या घरान सोबीत करून उडयली आमी मडगांव रावता सिंपॉलीक तें धाकटुलेशें पूण आमकां सारको उरपा आसपाक जाय सगळ्यांचो गांव ग्रीन क्लीन करपाक सगळ्यांनी बराबर आमी वावरूंक जाय समुदायांनी एक एक मनशान तुमकां बाटाक आसा शेतां रोवपाक जाय आनी थंय जाय तो उत्पन्न करूंक जाय मागीर आमी सगळ्यांचो मया भुरगीं रसोई घेऊन सगळ्या शेत रोयलेता ते सुवातेर एकूच सुवातेर सायबान पोतां सोदतालो तसोच आतां ते सोदता तसो भाव भयण आसता दुसर दुसरो करता आनी ताका भावा भयणींनी उडयतालो सगळे कडेन उडयतालो ताका सगळो घेवन आतां एकूच करूया पयले कणस मदर मेरीक ऑफर करपाक हे आज एकवटान फातर्डेचे आनी मडगांवचे पेरिशनर होली स्पिरीट चर्चाचे पेरिशनर खूब वर्सां जालीं करिता आमी जेन्ना हे प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो पार्टी तेन्ना हो जागो आमी ऑफिशियली होली स्पिरीट इकॉलॉजीक अलॉट केलो फॉर दीस पर्टिक्युलर पर्पज हे एक शेतकामत्यांक एक स्फूर्ती दिवपाक एक तांणी केल्लो वावर एक्नॉलेज करपाक आनी गोंय ग्रीन उरपा खातीर एक गरजेचें आनी त्या भावी पुरुषांचें म्हणल्यार स्पिरिच्युअल ताका एक ब्लेसींग मेळचें हो ही प्रॅक्टीस आनी म्हाका दिसता ही करप चड गरजेची कित्याक आज ग्रिनरी म्हणटा ती कमी जाल्ली आहा
आम्ही आज असो प्रोजेक्ट घेतला बाय वीच वी विल बी क्रिएटींग गोवन स्ट्रीटस्केप्स. गोंयचे पयलीं आदल्या दिसांनी माडांनी म्हण आसताले सगळे गांवांनी येतला माड बी द एव्हेन्यू दॅट इज लिडींग टू द गांव ते आमी परते हाडूंक सोदतात. ताजे खातीर ग्रिनरी आसूंक जाय, देवाचें आमकां आमचेर बेसांव आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता की हें बेसांव आसतलें अशें जर नागरीक भायर सरतात आनी ग्रिनरी खातीर काम करतात आनी वावरतात.